वाळपय पालिकेक सुवर्ण महोत्सवा निमतान 1 कोटी फंड आयिल्लो। मात ह्या 1 कोटी रुपयाची पालिकेन कशी वाट लायल्या हे वाळपय पालिका ग्राउंडाक पळयतकर कळटा। ह्या फंडाची पालिकेन कशी वाट लायल्या ताची सरकारान कारवाय करची म्हण मागणी वाळपय काँग्रेस ब्लॉकाचो अध्यक्ष दशरथ मांद्रेकरान केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयज आमी हांगा जे वाळपयचो म्युनिसिपालिटी ग्राउंड आसा ते थंय आसा आणि आयज पळयता की वाळपयचो जो म्युनिसिपालिटी ग्राउंड आसा तेका गोल्डन जुबली म्हणून फंड आयिल्लो एका आपल्या म्युनिसिपालिटीक आणि त्या म्युनिसिपालिटीक फंडाक 1 CR आयिल्लो आणि 1 CR 1 कोटीचो विल्हेवाट कशी लायली म्युनिसिपालिटीन ते ह्या ग्राउंडान आयल्या पर्यंत पळोवपाक मेळटा। आमी ह्या फावटीन पळयता ग्राउंडाचे जी बांदकाम केला तेका सगळ्यो ज्यो तारी आसा सरी आहा तो सगळ्यो भायर येयल्ल्यो आसा। ग्राउंडाक सगळी खेळपाची परिस्थिती ना। पहिली म्हटल्यार सांगपाक म्हटल्यार की जेन्ना गोल्डन जुबली फंड आयिल्लो तो गेली 4 वर्सां फाटली 4 वर्सां तसोच दवरलो आणि आयज तेज्या 6 म्हयन्या पयलीं वर्सां पयलीं आतां हेंच्यांनी वाळपयच्या म्युनिसिपालिटी कावन्सिलरांनी कितें केलें की हो जर फंड खावपाच्या दृश्टीन आपली पोलसां भरपा खातीर ह्या ग्राउंडाक वापरपाचो ठरयलो 1 कोटी आणि 1 कोटीची कशी विल्हेवाट लायली ते ह्या ग्राउंडा वयल्यान कळयता। आतां तुमी हें काम केलां पळय ग्राउंडाचें म्युनिसिपालिटीन ते म्युनिसिपालिटीन काम केलां ते पयशे कोणा तुमचे बोल्सो भरल्यात। लोकांक जर आमचे वाळपयमध्ये म्युनिसिपालिटीन जर 70 जावं बऱ्या प्रमाणात खेळाडू आहा, क्रिकेट खेळटा, फुटबॉल खेळटा, पण तांकां योग्य सुविधा दिवपा खातीर तुमी जो 1 कोटीचो फंड वापरपाचो केलो त्या फंड कसो वाड लायले आणि कशें तुमच्या बोल्सान केले हे मोठे सांगपाक म्हणजे मोठे गूढ भितर सिक्रेट लिपलेले आसा। म्हणून हांव म्हणटा की ह्या फंडाचो विल्हेवाट लावला तेजो सरकारान इन्क्वायरी करची आणि जे हितून फ्रॉड जाल्लो मोठो करप्शन जाल्लें बांदकाम करतना आणि ह्या बांदकाम जे केला तेजो इन्क्वायरी ताबडतोब सरकारान करची आणि ह्या कौन्सिल मंडळाचेर इन्क्वायरी बसोवपाची। कारण ह्या फंड खंय गेलो आणि कित्या खातीर वापरलो फंड आणि ग्राउंड सारके कित्याक जावना हेजी पूर्णपणे सरकारान इन्क्वायरी करची, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान इन्क्वायरी करची।